नमस्कार येवकार तुमका या खाशेल्या कार्यावळीन आणि ही खाशेली कार्यावळ आम्ही तुमच्या मुखार हाज्या खातीर हाडटा की सध्या गोंयभर एकूच प्रश्न प्रत्येक जण एकमेकाक विचारता आणि खास करून आमकां विचारता म्हणजे पावस केन्ना येतलो. आणि हो प्रश्न सुरवातेक अशें दिसतालें की जोक किंवा मजा किंवा पावस केन्ना येतलो रे बेगीन येवपा जाय. तो आतां करता करता एक भीषण प्रश्न जावन आसा, कारण सध्या पावसाचे डिले जाल्ल्या कारणान जे आफ्टर इफेक्ट्स आसा ते दोन आफ्टर इफेक्ट्स आसा. एक म्हणजे उदकाच्या पिवपाची टंचाय सुरू जावपाची आसा सध्या, आनी दुसरो म्हणजे जे शेतकामती पावसाची वाट पळयताले ते सध्या वाट पळयत आसा, शेतां कोरडी पडिल्ली आसा. पावस केन्ना येतलो ही म्हायती तुमच्या मुखार हाडपा खातीर आमी सध्या आमच्या मुखार आमच्या बरोबर आसा हनुमंत नगलूर, जे मॅट डिपार्टमेंट आल्तिनो थंय सध्या आतां ते अधिकाऱ्यांक मेळ्ळा आणि आमच्या मुखार येता म्हायती घेवन. हनुमंत, सगळे जाण विचारता की पावस केन्ना येतलो, सो ताजेर तुजे कडेन कितें उत्तर आसा जाल्यार सांग. हय, सद्याक आमी जेन्ना मेळ्ळ्या IMDन इन्चार्ज, तेज्या हिसपान तरी अशें दिसता की 23 जून मेरेन तरी पावस पडपाची शक्यताच ना. चान्सीस ह्या फावट जे आहा ते खूब वीक हो रेनफॉल सारखे रेनी सिजन खूब वीक आसा म्हणून रिपोर्ट आसा. आणि आयज 18 जून क्रांती दीस आणि 80वो क्रांती दीस, 80th क्रांती दीस. जेन्ना क्रांती फर्स्ट टायम स्टार्ट जाल्ली तेन्ना खंय खूपच पावस जाल्लो. लोहिया मैदानाचेर मडगांव. हय, मडगांव. राम मनोहर लोहिया हय, तेंच्यांनी जे क्रांती दीस स्टार्ट केल्ली तेन्ना खूपच पावस जाल्ली. पण आयज 18 जून आणि ह्या 80 वर्सान अशें एकूच दीस नाशिल्ले की 18 जुनाक पावस पडूंक ना. पण आयज 80 वर्सां नंतर आयज आमकां हो दीस पळोवपाक मेळ्ळो जंयसर क्रांती दीसच्या दिसा मात सुद्दां थेंबो खंयसर पावस जावंक ना. गोंयान आमी खंयसरूच पावस पळयला जावंक ना. फाटल्या फावटी जेन्ना किंवा फाटले सगळे 18 जून आसा हनुमंत, तेन्ना आमी पळयला की CM जेन्ना मार्टियस मेमोरियलाक ट्रिब्यूट पे करपाक वता किंवा गव्हर्नर वता ते सत्री घेवन आसताले, किंवा जे 18 जुनाचे फंक्शन अटेंड करपाक वताले आझाद मैदान पणजे जे जाता थंय सदांच किचकीच आसताली. आज पळयलें जाल्यार सगळें ड्राय आशिल्ले आणि कोणाक भंय नाशिल्ले पावस पडटलो म्हणून, कारण पावसाची म्हाका दिसता कोणें सत्री सुद्दां घेवन येवं नाशिल्ले. हय, त्याच पद्दती आनी एकटे कोण आसताले ते आमी आसताले जर्नलिस्ट, रेनकोट घालून आणि छत्रीय घेवन आसताले मोबायल भिजोंक जायना म्हणून. आमी आसताले आणि आयज तेंकां सगळ्यांकूच विश्वास आशिल्लो की पावस पडपाचोच ना. त्या खातीर एकट्यान सुद्दां छत्री घेवन फुलोवन थिंगा दिश्टी आमकां पडलेले ना. सो आमकां हितूनच कळोन येता की गोंयान कितले आतां पावसाचे कमी आसल्या कारणान कितले त्रास फुडें आमकां भोगचे पडटले. ते जावं फार्मर्स, ते जावं घराक पिवपी, कपडे धुवपी, वॉशिंग सेंटर्स, असे उदकाचेर डिपेंड आसले खुबशे वेवसाय सुद्दां ह्या फावट त्रासान पडपाची शक्यताय आसा. ओके हनुमंत, आणि एक गजाल आमी पळयता हांगा IMD वेबसायट घेवन बसलेले आसा. हातून 18 तारीख पासून म्हणजे कालच्यान 17 तारीख पासून तांणी जी प्रेडिक्शन दिल्लें आसा तातूंत सरळ 23 तारीख म्हणसर तांणी ग्रीन दाखयल्लें आसा, म्हणजे पावस पडचो ना. ग्रीन म्हटल्यार नो वॉर्निंग, येल्लो म्हटल्यार येल्लो अलर्ट, ऑरेंज म्हटल्यार ऑरेंज अलर्ट, आनी मागीर रेड अलर्ट. रेड अलर्ट म्हळ्यार खूब पावस पडटा. सो तूं आतां जेन्ना ऑफिसरांक मेळ्ळो तेन्ना तांणी तुका स्पश्टपणान सांगलें की बाबा 23 तारीख म्हणसर पावस पडचो ना, काय हे सिच्युएशन मागीर फुडें चेंज जावपाक शकता? तेंचे जे रिपोर्ट आसा ते हितून तेजे ग्रीन जे दाखयता म्हणजे 23 तारखे मेरेन पावसाची शक्यता ना. म्हणजे पडल्यार व्हेरी वीक, म्हणजे खूपच कमी पडू शकता. म्हणजे आयसोलेटेड प्लेसीस लायक सत्तरी भागांसून काणकोण भागांसून पडल्यार पासून खूब कमी पडटले अशें तेंची म्हायती आसा. आणि आनी एक गोश्ट सांगपाचें म्हटलें जाल्यार आमी पयल्या जून जुलय हे जे नुस्तेकार वयता फिशींग ट्रॉलर्स तेंकां जे 2 म्हयने वार्षिक बंदी घातलेली आसता, पूण आतां पावसूच ना. आतां तेंची बंदी काडटले काय हो एक मोठो प्रश्न पडला. आमी पयल्या फाटल्या फावट की वार्षिक 2 वर्सांत 2 म्हयने तेंकां ते बंदी घातलेली आसता. पावसूच ना जाल्यार आतां कितें करतले हे एक मोठो प्रश्न आसा. सो सध्या वेदर वॉर्निंगूय पळयत जाल्यार तशी वेदर वॉर्निंग फिशरमॅनाक म्हणजे आयडियली जे सामकी स्ट्रिक्टली दिता तशी ना. तांणी बरयल्लें आसा की हॉट अँड ह्युमीड वेदर कंडिशन्स अँड लायट रेनफॉल
इन द इव्हिनिंग नायट अवर्स व्हेरी लायकली ओवर नॉर्थन गोवा, म्हणजे इल्लोसो पावस पडटलो हांगा थंय अशेंच इल्लोसो म्हटल्यार पावस. तांणी. म्हणजे पावस तसो सुरू जावना, जो मॉन्सून म्हणटा हा तसो सुरू जावना. मनसून सुरू जाना. आणि आयज तशेंच WRD मिनिस्टर आणि आमचे वॉटर सप्लाय मिनिस्टर आयज तेंच्यांनी मिटींग सुद्धा घेतल्या, अजून मिटींग चालू आसा. तितून भौशीक अशें एक गायडन्स येवं शकता की जे गोंयकार आहा आमचे पब्लीक तेंच्या खातीर उदक कमी उपयोग करा, अशें गायडन्स एकमेव येवं शकतले, अशें एक शक्यताय आसा. अशी शक्यताय दिसता. हनुमंत तूं थंयच राव, हय. आमचे बरोबर कनेक्ट जाता सत्तरीच्यान देविदास गांवकर आमचे रिपोर्टर, जे दाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर वचून आयिल्ले आसा. आनी आय थिंक आमचे कडेन आनी एकूय बायट आसा, विजय सरदेसाय जाणें एल नोनो बद्दल उलयल्लो, ती आमी मागीर प्ले करतले. पूण सद्या आमी वता सत्तरीन देविदास हाजे कडेन. सद्या स्थिती कितें आसा, आमी हेज्या पयलीं सुभाष फळदेसाया कडेन उलयले, ते म्हणटा अंजुने डॅमाचें उदक सामकेंच सकयल देंवला म्हणून. तशें पळयलें जाल्यार खूपच उदक कमी जाल्ले आसात आणि त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे, त्यांचे जे अधिकारी आहा त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे हे उदक आहा ते चडान चड 15 दीस पर्यंत पावतले, इतले त्यांचे म्हणणे आहा की आणि तशें पळोवंक गेल्यार 15 दीस पावतले काय ना हेचेरूय डावट आहा. कारण जर पावस अजिबात पडोंक ना जाल्यार उदक सामकेंच तेचो हे आहा, धरणाची जी हे आहा पातळी आहा ती सामकी खालवल्ली आसा. दुसरी गोश्ट पळोवंक गेलो जाल्यार आमचे आतां जर हांगा दाबोसचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, हेचे कितें आहा, जो म्हादयचेर जे बंधारे घातलेले ते जून म्हयन्यान सदांच काडटा. कित्याक सांगात, पावस स्टार्ट जालो काय मागीर तांकां तो काडपाक मेळना म्हणून पयलींच काडटा. आणि हे काडल्या उपरांत की हेच्या पावसाच्या भरोश्यार हे काडलेले आसले आणि कितें जालें, अचानक पावस गायब जालो. गायब जाल्या उपरांत आतां ते बंधारे काडले आणि जी म्हादयची पातळी आहा ती खालावली आसा. जर ते अधिकाऱ्यांक विचारले जाल्यार तेंच्यांनी म्हटलां की उदक आसा ते 15 दीस पर्यंत पावोंक शक्यता आसा म्हणटा ते. आणि जर 15 दीस पर्यंत पावस येवंक ना, 15-20 दीस पर्यंत पावस येवंक ना जाल्यार फुडें कितें जातलें हे ते सांगूंक शकना म्हणटा आपूण. आणि हे बी सांगता ते की 15 दीस येतले काय हे बी आपूण सांगूंक शकना. कित्याक सांग, ऑलरेडी ते हे बंधारे आहा ते काडलेले आहा म्हणटात. आणि बंधारे काडलेले आसतात, जे पाणी जिरवा पाणी हे असले ते पाणी काय सध्या साठवले खंय ना, पाणी व्हांवत आसात. केन्ना वयल्यान सुकोवंक शकता पाणी, तशें तेंचे म्हणणे आसात. म्हाका दिसता जेन्ना अंजुने डॅमान उदक येता पळय, ते वयर जे घाट सेक्शनान जेन्ना पावस पडटा तेन्ना थंयच्यान तें उदक व्हांवून येता. जे लोक हय. नवीन आसा, जे सत्तरीन पावना, तेंच्या खातीर अंजुनेम डॅम आनी अंजुना बीच हेच्या मदीं खूब फरक आसा. खुबशे जाण कन्फ्युजन करता की थंय आनी डॅम खंय आयलो काय म्हणून. अंजुनेम डॅम म्हणजे अंजुने डॅम आसा, ते अंजुने विलेज आसा थंय सत्तरीन, जो घाटान सकयल, आनी तो इरिगेशना खातीर बांदिल्लो आनी तातूंतल्यान उदक सांठोवन पुराय सत्तरी आनी बिचोली तालुक्यान उदक येता. सो वयर जर देंगणान पावस पडलो तेन्नाच हांगा डॅमान उदक सांठवता. तांणी मागीर एक मिनी डॅमूय फुडलो बांदलेलो आसा. पूण म्हाका दिसता मिनी डॅमाचें उदक आतां कमी जालां आसतलें, सुकलां आसतलें. तूं ते हय पावलो हय जाल्यार तितलें. मातसो पळोवन, म्हणजे पावला थंय तुवें पळयलें एक्झॅक्टली कितें जालां काय म्हणून? उदक म्हणजे कितें आहा, सामकी पातळी सामकी उदकाची कमी जाल्ली आसात. तुमकां जर सांगोंक गेलो जाल्यार हांव 2-4 दिसा पयलीं गेल्लो, पण विज्युअल म्हणजे कांय कारणान गेले ते. पण कितें आहा, सामकेंच उदक कमी जाल्लें आसा. उदकाचें येत ना. आनी सकयल सपोर्ट डॅमान आहा ते, जर वयरच उदक ना जाल्यार सपोर्ट डॅमान आनी उदक खंयचें आसतलें? हय, हेच आसा. सारकें. पूण ह्या टायमाचेर आं. खरें दोनी कडेन उदक आसतालें आनी उदक पातळी हय. परत की रिफील ह्या टायमार जावपाक सुरू पाणी जाता. भरपाक ह्या टायमार पाणी भरपाक आपोआप स्टार्ट जातले. पण आता ते पाणी पावसूच ना न्हय. आतां दाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचेर तूं वचून आयला आसा, थंयची परिस्थिती कितें आसा? दाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटार हांवें जेन्ना गेलो आनी त्या अधिकाऱ्यांक विचारलें की बाबा उदका बद्दल तुमचें कितें आतां मत आसा, कितें जातलें, तर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की, म्हणपाक लागलो पळय, जे WRDन जे हे घातलेल्यो, ज्यो पाणी अडवा पाणी ते बंधारे घातलेले, ते बंधारे सद्याक काडलेले आसा. कित्याक सांग, जून म्हयन्यान ते काडटात. कारण ते जर पाणी भरलें जाल्यार मागीर ते तेज्यो प्लेटी व्हांवून वयतल्यो किंवा खूब कितें जावंक शकता, पूर येवंक शकता सत्तरीन. पण तो काडल्यात. आणि तेतून आता म्हादयचें उदक आहा ते सामकी पातळी खालावली आसा, म्हणजे सामकें कमी व्हांवता. म्हणजे तुमी इजिली क्रॉस करूंक शकतात न्हय. जे मातशे कोणी आसा तेतून उदक आसतलें थोडें, पण ते अधिकारी सांगता की 15 दीस पर्यंत
सांगूंक शकता की 15 दीस पर्यंत आमी पाणी तांकां दिवंक शकता म्हणून 70च्या लोकांक. कारण वॉटर हो दाबोस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आहा तो 70तल्या जास्तीत जास्त पंचायतींक तो पाणी पुरवठो करतात. आणि जर अशें जालें की पावसूच येवंक ना जाल्यार कितें सांगो नजो. आणि दुसरें म्हणणें त्याच्या अधिकाऱ्याचें अशें आहा की तो म्हणटा आपूण 15 दीस म्हणून सांगूंकच शकना, कारण वयर कितें आहा म्हादयच्या तें आपणाक खबर ना. जर अचानक पाणी बंद जाल्यार आपूण कितेंच करूंक शकना म्हणटा तो. ओके, सो 15 दीस हे आउटर लिमिट दवरिल्लें आसा, पूण 15 दीसूय जातले काय म्हणून सध्या परिस्थिती दिसना. सो देविदास तूं खंयच वचूं नाका. आमी आतां सध्या आमचे कडेन सीएम मुख्यमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर कितें म्हटलें ती बायट आमी रन करता. ती पयली आयकयात की एक्झॅक्टली मुख्यमंत्र्यांनी कितें म्हटलें. दोन गजाली म्हणून ह्या पळय न्ही प्रेझेंट जी सिच्युएशन क्रिएट जाल्या ओके ताका लागून पावस खूब कमी आसतलो आनी ताकाच लागून आमी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब म्हत्वाचें आसा. इवन दो हांवें WRD डिपार्टमेंटाक सर्क्युलर काडपाक लायलो जितके जाणांचे आपले हे बोरवेल आसात त्या सगळ्या जाणांनी कंपल्सरी वॉटर कन्जर्वेशन करचें पडटलें. कंपल्सरी थोड्या दिसाच्या भितर वॉटर डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर येतलो की 100% ती तेंच्यांनी सर्क्युलर काडपाक तेंच्यांनी वॉटर रिजर्वायर जे आहा पळय ते रिचार्ज करपा खातीर वॉटर कन्जर्वेशन करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार आमकां वॉटर कन्जर्वेशन करप शक्य आहा तितक्या जाग्यार वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब मोठ्या प्रमाणात ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणात येतलो. त्याची सगळ्यांनी काळजी आमी करस्पॉन्डन्स ऑलरेडी ST कडेन सुरू आसा. आमचो प्रयत्न सुरू आहा तेचो थँक्यू. सो जशें तुवें पळयलें की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की वॉटर कन्जर्वेशन एफर्ट्स सध्या सुरू करचे पडटले. हातूंत दोन गजाली आसा. एक म्हणजे एक गजाल आसा ती येता ती म्हणजे बोरवेलाचे जेंचे कडेन बोरवेल आसा तांणी उदक अतोनात काडचें न्ही भायर, जितलें जाय तितलेंच काडचें. आनी दुसरी गजाल आनी सगळ्यांत म्हत्वाची म्हणजे हाजो इफेक्ट जावंक शकता कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीचेर. आमी देविदासा कडेन वतले पूण तेजे पयलीं हनुमंता कडेन वतले. हनुमंत नगलूर जे आसा आमचे कडेन आल्तिनाचेरसून. हनुमंत हेजे पयलीं तुवें म्हटलें की गायडलायन्स इश्यू करतले म्हणून उदक वापरपाचेर. तुका दिसता की आतां जी मिटींग चालू आसा ताजे उपरांत ज्यो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आसा, खास करून नव्यो बिल्डिंगो येता रियल इस्टेट, ते उदक खूब जाय पडटा बिल्डिंगे खातीर. सो ताजेरूय ते रिस्ट्रिक्शन घालपाची शक्यताय दिसता तुमकां? ऑब्वियसली कित्याक म्हणजे जे कन्स्ट्रक्शन चलता व्हडल्यो तेका तरी खुबूच उदक लागता. बांदपाकूय लागता, बांदल्या उपरांत सुद्दां तांकां उदक मारीत रावचो पडटा कित्याक म्हणजे ते स्ट्रॉंग जावंक जाय. आनी जेन्ना तूं वॉटर प्रुफींग करता जाल्यार ताका उदक घालून दवरचो पडटा. सो उदकाचे गरज कन्स्ट्रक्शन सायटीर खुबूच जाय पडटा. सो तेंचे खातीर सुद्दां खंय तरी गायडन्स आयज काडटले अशें आमकां दिसून येता. सो काडपाक जाय सुद्दां कित्याक म्हणजे पयलीं पिवपाचें उदक व्हेरी इम्पॉर्टंट. पिवपाक पयलेक जाय मनशाक, मागीर गाडी धुवपाक कन्स्ट्रक्शनाक तशें. आनी आयज CMाची जशी आमी बायट हेकयला सो बोरवेल हेंच्यांनी हें करप. सो आमी फाटल्या फावटी पळयल्या इल्लिगल बोरवेल सिलींग करपाचे WRDन हातीन घेतलेली. सो आयज ते म्हत्व उदकाचें कळटा आमकां. ओके, बोरवेल जेन्ना सिलींग करपाचें घेतिल्लें तेन्ना चिंबला बोवाळ जालो आनी इवन म्हाका दिसता वायलन्सूय जावपाक पावले थंय की आमचे बोरवेली सील कित्याक करता. पूण सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार वॉटर टेबल जें आसा पळय न्ही तें राखून दवरचें पडटा. कारण तोच आमचो एक रिसोर्स आसता की जेन्ना अशी जर सिच्युएशन आयलें जाल्यार वॉटर टेबल जर आमचें बरें आसत जाल्यार आमकां उदक मेळपाक शकता. करेक्ट हनुमान? येस सर. चिंबला बोवाळ जालो तर सांग तुजे बोरवेलाचो. चिंबेल जेन्ना बोरवेल हे जाल्ले, जेन्ना कंप्लेंट जाले तो 72 समथींग बोरवेल आसा म्हणून कंप्लेंट येयल्ली. तेज्या उपरांत WRDन ते सील करपाक तांचे ऑफिसराक थिंगा धाडले. पण थंयसर टॅप वॉटर कनेक्शन कोणाकच नाशिल्लें म्हणून तेंच्यांनी प्रत्येक घराक बोरवेल मारलेली. सो मागीर WRDन तेन्ना ते 20 कितें तरी सील केले
आम्ही पयर WRD मिनिस्टराक विचारलेले ह्याच्याबद्दल, तर त्यांना मिनिस्टरान सांगले की आफ्टर मनसून उरलेले जे आसा ते इलिगल बोरवेल ते सील करतले. इलिगल बोरवेल सील करपाची गरज कितें आसता म्हणजे अंडरग्रावंड वॉटर जे आसा भितर जमनी भितर ते हे बोरवेल सक करून ते उदक काबार जाले की आमचे अंडरग्रावंड वॉटर जे आसा लेवल ते सारखे काबार जाता, तेजेर काय कंट्रोल आसना. सो त्या खातीर ते इलिगल बोरवेल्स जे आहा ते सील करपाची गरज आशिल्ले ते 20 मेरेन तरी आता WRDन केल्ले आसा आणि उरलेले करता म्हटल्या. सो आमी पयले ते सील करपाक गेले तेन्ना लोक सारखे हायपर जाले, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावपाचे आशिल्ले, पूण मागीर खंय तरी ते कन्विन्स करून तेंच्यांनी 20 तरी सद्याक सील केल्ले आसा आणि उरलेले अजून ऑपरेट आसतलेच, कित्याक म्हणजे तांकां अजून स्वात ना, अजून गव्हर्मेंट तांकां PWDच्यान वॉटर टँकर सप्लाय करता अशें आमकां आयकूंक मेळटा. ओके, आम्ही परत एकदा 70रीन वता. तर तुझ्याकडे हनुमंत परत एकदा येतले, पूण 70रीन वता आणि देविदासाकडे उलयतले आमी. देविदास, बांयचे लेवल कितें आसा? लोकांच्यो बांयो सुकपा पावल्या काय अजून म्हणसर उदक आसा बांयांनी? सांगपाचें म्हटल्यार कितें जाला, 70रीन बांय उदक आसा, कळ्ळें न्हय, थोडें उदक आसा, पण कितें जाला आतां हो जून म्हयनो आणि बांय सुद्दां कित्याचेर पावसाचेर लास्ट हेचेर हे आसता न्हू, भरोश्याचेर आसता. पण बांयची सुद्दां पातळी देंवली आसात. आणि दुसऱ्यो गोश्टी म्हणजे कितें, थोड्या थोड्या गांवांनी न्हय बांयचें पाणी हे करपाचें यूज करपाचें लोकांनी बंद केल्लें, कारण फुल्ली लोक जे नळाचें कनेक्शन आहा तेचेरच अवलंबून आसले. ते लोकांचें आतां हेच्या फुडें जातलें कितें अशें दिसता. लोकांनी कारण आपल्यो बांयो पुरयल्यो, खुबश्यो बांयो पुरयल्यो, पुरयले, तांच्या खातीर खुबश्यो हे बांयो लेसन. पुरयल्यो. आणि दुसरें म्हणजे बांयोचें उदक आहा ते चडशा गांवांनी पाड जाल्लें आसा. चडशे गांवांतले बांयो आहा ते लोक यूजच करिना तेचे. निवळ करना आणि बांयो, ताका लागून. निवळ करिना, कित्याक सांग, जे घरान लोकांचे आतां टॅप आहात, हेका लागून हो प्रॉब्लेम आसा. ओके, आमी देविदास तुजे कडेन येतले, पूण सद्या आनी एक फॅक्टर आसा जोचेर आमची सगळ्यांची नदर लागून आसा, ते म्हणजे शेतकामती. वी हॅव विथ अस फादर जॉर्ज कॉड्रोस, a one man army who has been working in to revive paddy fields of Goa. So he's the authority right now. We have been featuring Father whenever there are rains, but Father, unfortunately this time we couldn't come to you because there are no rains. Please tell me ki what is the situation as far as paddy fields are concerned. What is the situation as far as farmers are concerned? Yes, situation is quite drastic in some villages, but in some villages it is good. So what we have done, we have approached the villages where there is moisture in the soil, where there is some water, and we have begun work. We must have covered about 30 hectares of plantation already, 30 to 40 hectares, and we have to adjust to the situation. There's no other way. Okay. So you can see down here just behind me, the machine is working there. Okay, and there is sufficient water for planting. We hope that in 2 days' time, probably on Sunday, we should get the rains and rain should take care of the situation. Mechanical transplanting has an advantage because below on the little plant there is a little soil and that comes moist with the plant from the nursery. And therefore, that can sustain for 4 days after transplanting without rain. But if it goes beyond 4 days, then that plant dies. So what we are trying to adjust ourselves to the situation that we are inside, and we hope to be able to succeed in doing something. Farmers are anxiously waiting, and they love to see their fields done, and they are doing their maximum under their control. Father, Finally, Father, I tell think, us how long can we actually continue without rains now? And this is a situation of at least this is some relief that we can hear from you that at least farmers are not panicked right now. But after Right how now, many no. days you think But I think we need to press a I panic think button? I think after Sunday it will be panic season. If we don't get the rain on Sunday, okay, we need one good shower, say about 20 minutes a day from Sunday onwards. If not, we will also have to stop planting from Sunday onwards. Okay, and then the advantage of mechanical transplantation, we can do replantation in a fast and quick method, provided we have all our machinery and all in. So suppose fields get destroyed and then the monsoon comes too late,
those fields which we have planted could be replanted again. Okay, so that is an advantage of the machinery and what mechanization offers. But it's to a limit. But those going by traditional methods, they are having it awful difficult because the nursery itself is not being able to sustain wherever they are planted. Yeah, that's the situation. Okay. So we need not panic till Sunday at least, and Sunday. it should rain after Till Sunday. Sunday. Till Sunday. Yes. Okay. After Okay. Sunday, I think we'll have to press the panic button. Okay, because we will also not be able to operate. Okay, we have raised a nursery enough for about 8 lakh square meters at the moment. Okay, the nursery is ready, but the fields are waiting for the rain. So okay, so we will be happy to receive monsoons also, and we'll be happy to come and meet you in person and shoot another passe with you, Father. As usual, we have been always Yes. meeting you every Yes, year. Yeah, we are- Okay. yeah, we always have to work to change the situation as much as we can. I think that is a sign that all of us have to get into action to overcome all these type of uh, up and down weather conditions. Yeah, thank you. Thank you very much, Father. Thank you for joining us online. This was Thank Father you. George Codros. Father George Codros जे वळखता तांकां खबर आसतलें की ही इज अ क्रुसेडर. जाणें एंटायर पॅडी फार्मींग आनी स्पेशली इन सालसेत थंय तांणी रिवोल्युशनायज केला, मेकनायज इंट्रोड्यूस केला आनी खुबशे ज्यो जागो आसा ते तांणी he has brought under this thing. Thank you, Father. Thank you for joining us. We'll physically Thank meet very you. much. Yeah, and You're- all difficult situation. Yeah. Thank you, Father. So we will go back to Hanumant again, but before that, we are playing this video of Vijay Sardesai speaking about El Nino effect on Goa. होय एल निनो म्हणजे तो इफेक्ट आहा हो एल निनो सुपर एल निनो जावंक शकता हे 4 म्हयने पयलीं हांवें पेपरार वाचिल्लें हांवें एसेंब्लीन बसून उलोवन दाखयलें की एल निनो आयलो जाल्यार आमचे फॉरेस्ट फायर लागतले आमचे शेतकार काबार जातले आमची जमनी पार्च आमकां आमी 65 mld दिसाक उदकाची आमी जी टंचाई आहा ते आमी काबार जातली हें सगळें उलोवन ताणें कांयच केलें ना आतां कितें करूंक जाय आतां तुजे मायनींग पिटांतलें उदक काडून पिवूंक तें टर्बीड आहा ताका फिल्ट्रेशन प्लांटार करचें पडटा दुसरें म्हणल्यार डिसॅलिनिफिकेशन करचें पडटा ते डिसॅलिनेशन प्लांट्स जर घालतले जाल्यार ते ब्रायन उरता तें जर मदीं घालें जाल्यार नुस्तीं मरतलीं देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज गव्हर्मेंट शूड हॅव एक्चुअली फोकस्ड गव्हर्मेंट कांय फोकस करना सुशेगाद वचून इश्यू सॉल्व जायना आय थिंक दे शूड हॅव डन देअर ह्या दिसांनी लोकांक बिलाची पेनल्टी एक येता सो इलेक्ट्रिसिटीची सो तेजेर सो सुपर एल निनो इफेक्ट जावपाक शकता आनी आपण हाजे पयलीं बी एसेंब्लीन हाजे विशीं उलयल्लो अशें म्हणटा विजय सरदेसाय. We'll go to for a final round we'll go to Hanumant again and then again to Devidas. Hanumant सध्या आय थिंक तूं भायर आसा डिपार्टमेंट बंद जाल्लें आसा सध्या मॅट डिपार्टमेंट. आयडियली ह्या दिसांनी सगळे जाण हे बातम्यो मारताले की कितलो इंच पावस पडलो, खंय चड पावस पडलो. खुबशे शाळांक अशें म्हणटाले की याद आसा तुका फाटल्या वर्सा बी की सुटी दिया खूब पावस पडटा, सुटी दिया खूब पावस पडटा म्हणून. सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार वेगळेच जाल्ले आसा. सो फायनल टेक फ्रॉम यू की सद्या तरी 23 तारीख म्हणसर पावस पडचो ना अशें सांगलां, करेक्ट? सद्याक तरी 23 तारखेच्या पडचो ना म्हणून अशें सांगलां. लास्ट इयर सिच्युएशन वेगळें आशिल्लें, पावस पडटा सुटी दिया, आतां गरमी पडटा सुटी दिया अशें अकस्मात डिमांड की गरमी खातीर तरी सुटी. कित्याक म्हणजे आमी पळयता ह्युमिडिटी सुद्दां वाडलेली आहा गरमी खातीर. आनी जे फार्मर्स थोडे भाग आतां फाल्यांचे आमी आयकले पळयले थोडे फार्मर्स त्या सायडीक मातशें उदक संडे मेरेन तरी जगतात, पण थोड्या भागांनी अशें आहा की सुद्दां उदक ना, ते संडे मेरेन सुद्दां ना, तेंच्यांनी स्टार्टूच करूंक ना काम. फार्मिंगाचेर situation भरपूर आमच्या इफेक्ट गोंयांत जातलो.
हय सिच्युएशन आमच्या गोंयान वेगवेगळ्या भागान वेगवेगळे अफेक्ट जातले. आता ते सालसेट सायडीक थंयसर ते मातशें उदक उरलें, मातशें मॉइश्चर आहा म्हणून 4 दीस ते उरूं शकता. आमी जर गिरी ह्या वाठारांत पयले, फाटल्या फावट आमी थंयसर गेल्ले जाल्यार थंयसर टोटली सुकलेले आहा, थंयसर मात सुद्दां उदक उरलेलें ना. सो फार्मिंगाक प्रॉब्लेम जावपाक शकता. ओके, थँक्यू व्हेरी हय, मच farming- हनुमान. आणि आमी वता सध्या देविदास गांवकरांचे कडेन. 70 दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. फॉर द फायनल राउंड बिफोर वी एंड दिस थिंग. देविदास, तुका स्थिती फार्मरांची कितें आसा थंय? शेतकामती कितें म्हणटा? शेतां लावपाक म्हाका दिसता अजून सुरू जावना. पोरू तुका याद आसा जाल्यार आमी थंय येवन पासय केल्ली. आमचो देवेंद्र गांवकर, आमी सगळ्यांनी म्हटलेलें की विकेंडाक एकदां तरी 70 येया म्हणून. तुमी सामके रिसेट जावन वतले. पूण सध्या 70 म्हाका दिसता प्रॉब्लेम आसा की थंय तितली गरमी आसा की रिसेट जावपाची स्थिती ना. ना, खूपच गरमी आसा. आणि दुसरें कारण म्हणजे शेतां अजून कसलेंच काम स्टार्ट जाल्लें ना. पण एक दुसरें म्हणजे जी लोक पोरसां लायताले पळय, ज्यो आमच्यो माडयो पळय, आमी माडयो, मागीर काटे कणग्यो म्हणटा ते, मागीर आनी कसल्यो कसल्यो भाजयो लायताले, हेंचें मोठ्या प्रमाणात नुकसान जालां. कित्याक सांग, ते मिरीक आसता तेन्नाच लावचे पडटात. आणि लायल्या उपरांत तेच्या पावसाच्या भरोश्यार लायल्ले ते, आणि लायल्या उपरांत अचानक पावस गेलो आणि सामके आहा तशें परत जून जुलैक जसो म्हणजे हे जून जुलय न्हू सॉरी मे मार्चाक जशे वत पडटा तशे पडलेले आसात. आणि तांकां रोंपे येयल्ले आसा आणि ते रोंपे आतां मरपाक लागल्या. हें सामकेंच नुकसान. म्हणजे हेच्या फुडें जर आमकां त्यो जे आमचे ज्यो गांवठी भाजयो आसा धर, किंवा दुसरे हे गांवठी कणग्यो आनी कितें आहा न्हू, ते खावपाक मेळटले काय ना, हेचेर सामको आमकां हे आसा. सध्या आणि एक आमी पळयल्लें आसा 70 की धबधब्याक सुरू जाताले. ह्या फावटी म्हाका दिसता धबधब्या म्हाका दिसता उदक बिदक कांय ना सध्या. कोण धबधब्याचेर वचपाक कोण आडे बिडे कांय ना सध्या. पण धबधब्यांक उदकच ना न्हू. वयल्या वटेन पावसूच पडूना. ना, पावसूच ना न्हू. फक्त 2 दीस बेश्टो हे केलो, जमीन ओली जाली तितले न्हंयक उदक ये सारखे किंवा हे सारखे कांयच जावंक ना. सो आणि मृग नक्षत्र लागला, मिर्ग लागलो ऑलरेडी. मिर्ग लागलो. लोकांनी शेता खातीर तयारी केल्ली, भाजयो लावपाच्यो लायल्ल्यो लोकांनी, तेचे आतां मोठ्या प्रमाणात नुकसान जाला. सध्या नुकसाण झालं. आणि देव बरें करूं देविदास, तुम्ही जॉईन केलं म्हणून. परतूय येतले मे बी फाल्यां. वी होप नेक्स्ट टायम देविदासाक मेळटले तेन्ना पावस कसो चल्ला हे विचारपा खातीर मेळटले. सो सद्या स्थितीन पळयत जाल्यार आमी हाजे पयलीं कांय अधिकाऱ्यां कडेन उलयल्ले. अंजुनेम डॅम आसा तो सामको सकयल पावला. साळावले डॅमान 16% उदक उरलां, वीच इज इनफ फॉर 10-15 days. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार ओपाच्यान उदक तांकां पंप आउट करचें पडटलें, किंवा ह्या अशा वेळाचेर ज्यो ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा तशें, म्हणजे ज्यो हाजे पयलीं मिना खणी आशिल्ल्यो, ज्यो खणी सध्या एबंडंट आसा आनी ज्या खणींनी उदक भरलां, तें उदक पंप आउट करून रिजर्वान घालून तें मागीर ट्रीट करून लोकांक दिवपाची परिस्थिती उद्भवपाक शकता. हाज्या पयलीं दिल्लें आसा आनी आतां जावपाक शकता. आतां हाजेर स्पश्टीकरण आमकां मेळटलें नंतर, जेन्ना मिटींग सोंपतली. जे वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट आनी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट हांची जी मिटींग चल्ल्या ती सोंपतली. पूण ताजे पयलीं पळया की काल वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी कितें म्हटलें तें. गेले खूब वर्सां आमी पळयताले मे 15 आमकां शॉर्टेजीस पळोवन गोंयान भितर हाहाकार जातालो. अजुनूय 1 म्हयनो पावसाचे डिले जाल्ले आसतनाय वॉटर मॅनेजमेंट जाल्लो आसा. आमकां चिंता आसा, म्हणजे लोकांक अपील आसा की जे उदक तुमी बाकीचे ड्रिंकींग वॉटर सोडून बाकीचे यूज करपाक मेळटा जर जायत पर्यायी वेवस्थान करपाचें. कारण आमकां आतां अजून पर्यंत वॉटर शॉर्टेजीस खंय मेळना. जुनाच्या 15 तारखेर पसून आमकां अजून पर्यंत भरपूर प्रमाणात सगळ्याक 24 तास ज्या ज्या जाग्याचेर मेळटाले तशे शॉर्टेजीस अजून जाले ना. पण
आनीक 15 दीस जर अशेंच गेले जर जायत जाल्यार आमकां वॉटर शॉर्टेजीस आसतल्यो. म्हणून आमी गायडलायन्स हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. आयज फाल्यां गायडलायन्स सगळ्या म्हज्या डिपार्टमेंटांतल्या डिव्हिजनांतल्यान वतल्यो आनीक आमकां वॉटर युसेज आसा ती कर्टेल करपाक जाय. व्यर्थ जें उदक वता व्हेकल धुवपा खातीर किंवा फरशी धुवपा खातीर, गार्डनिंगा खातीर, बाकीचे नॉन ड्रिंकींग पर्पज उदक आसा तें आमकां सेव करपाक जाय. म्हणजे म्हजें अपील आनी गायडन्स आमचे गायडलायन्स सगळ्याक वतल्यो. सगळ्यांनी बरे ज्युडिशियस उदकाचो वापर करपा खातीर जातले. आतां पर्यंत आमकां उदकाचो टंचाई तशी खंयच पावली ना. पण आनी तुम्ही म्हणटा उदकाचो प्रॉब्लेम सारको सिस्टमॅटीक. हे आशिल्ले वॉटर सप्लाय मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय. सो ओवरऑल आमी पळयता की सगळ्यांनी 15 दीस ही डेडलायन घातिल्ली आसा. होपफुली 15 दिसां भितर पावस पडपाकूच जाय. होपफुली ह्या विकेंडाक पावस पडल्यार जाता, कारण सद्या ब्रेस्तार आसा. एक शुक्रार शेनवार म्हणसर पावस पडल्या पुरो. फर्स्ट टायम आमी मागता की जे IMDचे प्रेडिक्शन आसा ते चुकीचे जावचे म्हणून, कारण तांणी प्रेडिक्ट केला 23 तारीख म्हणसर पावस ना म्हणून. पूण तांचें प्रेडिक्शन चुकीचें जावचें आनी तरी आमी तांकां दोश दिवचे ना. वील बी हॅपी की तेंचे प्रेडिक्शन चुकीचें जालें म्हणून. सो अशें मागून आनी तुमच्या सगळ्या कडेन मागता की आमी स्वता जाता तितलें उदक कंजर्व करचें. म्हाज्या टाकीन उदक भरलां म्हणून तें फटाफट सकयल काडून तें पेड्यार करचें न्हय. कांय दिसां खातीर गाडयो घाणास्त्या जाता, डेली धुवू नाका, जाय जाल्यार आठवड्यान एकदां गाडयो धुया. बिल्डरां खातीर आतां गायडलायन्स वचपाच्योच आसा की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टॉप करा म्हणून. एक वेळ तुमकां फ्लॅट 1-2 म्हयन्यांनी मेळपाचो आशिल्लो तो समज फुडल्या 8 म्हयन्यांनी मेळ्ळो, 6 म्हयन्यांनी मेळ्ळो, तरी 500 काडा. तुमी खंय तरी ओवर युअर हेड रूफ आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार प्रत्येकान एकामेका कडेन उलोवन हो विशय फुडें सरवपा जाय की आमच्यो बांयो कंजर्व करपा जाय. बांयो कंजर्व करपा जाय. वेल्स आय एम टॉकिंग अबावट. बांयो कंजर्व करपा जाय. वॉटर रिसोर्सीस कंजर्व करपा जाय. आशिल्ले ज्यो न्हंयो आसा, आशिल्ली जी तळी आसा तांकां रेस्पेद दिवपा जाय. तातूंत तुमची घाण संडासाची सोडपा जायना. कारण जेन्ना उदक जाय पडटा तेन्ना कितेंय हाडा तुमच्या मुखार तें उदकूच जाय पडटा. तुमी पळयतात हे खाशेली कार्यावळ गोवा न्यूज हब ह्या चॅनलाचेर. पळयत रावात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.